नाही एक्शन हांव तुका सांगता न्ही पीआय एक्शन घेतात एक्चुअली म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहे गव्हर्मेंटा कडेन पासून बींग अ टुरिजम स्टेट गोवा आज गव्हर्मेंटान 2 एअरपोर्ट बांदला आनी समज अशें एक्टिविटीज समज एअरपोर्टार जावंक लागत समज कोणी येवन समज एअरपोर्टा फुड्यान गाडयो घालप आनी चाकू घेवन येवप तो चाकू घेवन येयल्लो आनी वयल्यान काडून तो मे बी तो चाकू मारपाचो समज ते ट्युरिस्ट हे पळयत आनी ट्युरिस्ट वेलकम तो आमी ट्युरिस्टाक करता एअरपोर्टाचेर आनी तो असले गोश्टी एअरपोर्टार जाता पळय जाल्यार कित्याक ना उरतले हांव एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की हांव एक पोलीस फोर्स आनी वाडोवचो एअरपोर्टाचेर पूण एक सांगतात फाटली 4 म्हयन्या उपरांत पयलीं हांगा खुबशे टावट्स जाताले आफ्टर पीआय येयल्या उपरांत टावट्स खूब प्रमाणात कमी जाले पूण आजचे टावट्स आसतात खुबशे आसता आनी ते चडशे टावट्स येता पळय हे लागींच्या एरियाचे सगळे गांजा पिवन जाल्यार सोरो पिवन आसतात सगळे टावट्स सोरो पिल्ले आसता गांजा पिल्ले आसता आज आमचे ड्रायव्हर आमच्या मेंबराक मारला तेजे टोटल नोज हे टोटल तेजा मल्टिपल फ्रॅक्चर जाला तो दाद उडयला ताका फूल ब्लिडींग राती म्हणल्यार खुबशी ब्लिडींग जालां तेजें सगळें एडमीट केल्लो सो पीएन आमकां एक एश्युरन्स दिला की आपूण तेजेर बरी कायदेशीर एक्शन घेतलो म्हणून आतां पीएन एश्युरन्स दिला ताजेर तुमी हॅपी आहा काय तुमचे कितें मेजर डिमांड कितें आसा ना ओके वी हॅपी कित्याक पीएन हेच्या पयलीं आमकां पीआय कडेन आमी रिक्वेस्ट केला तेणें आमचें काम केलां तेणें आमकां हेल्प केला हांगा हे दाबले प्रश्न हे पीआय येतकूच हिणी खूब प्रमाणात टावर्स कमी केला तेणें एक्शन घेतला टायमार एक्शन घेतला आनी आमचो विश्वास ह्या टायमार तो एक्शन घेतलो तो एक्शन चालू आहे न्हू आतां कंप्लेंट दिला एक्शन चालू आहे मेळटलो तो संजय तुमकां टावट्साचे कितें म्हणून त्रास जाता एक्झॅक्टली टावट्साचे पळय आयज हांगा बिजनेस रिड्यूस जाला दाबोळे एअरपोर्टाचेर फ्लायट्स कमी जाला हे म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा फ्लायट्स कितलेशे इंटरनॅशनल फ्लायट्स हांगाचे मूव जाला ऑलरेडी डॉमेस्टीक फ्लायटूय मातसो थोड्या प्रमाणात शिफ्ट जाला आनी ट्युरिस्टूय हांगा कमी येता एअरपोर्टाचेर सो बिजनेस आमकां पयलीं भशेन बिजनेस ना हांगाचे लोकल आसून आमकां त्या भशेन बिजनेस ना आमी वेरेज आमी एअरपोर्टाचेर सगळे पेमेंट फारीक करता आमी टॅक्स फारीक करता आमी तांकां रॉयल्टी फारीक करता आमी टोल सगळें फारीक करता गव्हर्मेंटाक आमी एअरपोर्टाचेर आमी हेच्या खातीर एअरपोर्टाचेर रिक्वेस्ट केली की तुमी इंटरफेर जावचे तुमी सीएसएफ इंटरफेर करून तुमी सामकें ते टावट्सांक कमी करपाचें म्हणून चालूच एक मोपा इन्सिडंट जालें कालचो मोपा इन्सिडंट पयलो आसतालो थंय सेम थंयचे जे प्रॉपर टॅक्सी कार आहा तेंचे थंय टावटींग जाता त्या टावटिंगान धांवलेलो म्हणून थंयचे कितें तरी इन्सिडंट जालो त्या टॅक्सी काराक वाटेर हिट एंड रन म्हणून केस दाखोवपाचो प्रयत्न केलो पण ताका मारून उडयलो तो कान कापून उडयलो त्या भशेन तेज्या परस म्हाका दिसता हांगा ते तरी एलिमेंट्स बरोबर हेचे परस डेंजर मनीस हांगा आसा ते गांजा भुरगे सगळे हांगा कितें फाल्यां आमची सेफ्टी इम्पॉर्टंट म्हणून आमी पीआयबी रिक्वेस्ट केला कितें ते टावट्स टोटली बंद जावचे कित्याक फाल्यां म्हाजे मेंबर सेफ्टी आसा कोणी आमचे मेंबर फाल्यां मारून उडयलो रस्त्याक मारून उडोवंक शकता न्ही काल जाला सेम हे गोंयांत जावपा लागलें काल जाला मोपा जाला एकल्याक रस्त्याक मारून उडोवन तो कान कापून उडयलो झगडी जाली आनी तुमच्या ड्रायव्हराक कोणें मारलो म्हणून कितें जाली स्टोरी आनी कित्याक लागून झगडी जाली आनी ड्रायव्हर कसो आहा तुमचे डिमांड्स कितें आहा फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार तुमकां मातशें करेक्शन करता जी घटना घडली आयज ती अरावंड म्हाका दिसता 3:20 ते 3:15 अशी जाल्या सकाळी फुडें आयज सो ही घटना घडपाक म्हणल्यार कारण कितें आहा हें टावटींग हे हांगासर आतां आमी आतां येलो ब्लॅक आमचें एसोसिएशन आहा आमी मोर दॅन 40 years हांगा आमचें पोट भरता आमचे जाणटे जावन गेले त्या उपरांत तेजे फाटल्यान पिढी आहा तेंचें तशेंच चालू जाल्लें आसा आनी आयज जी घटना घडली ती एकदम अशी जाल्ली कितें आयज कोणाचो जीव सो वचपाक शकता आहलो कित्याक तेणी जे प्रमाणे आमच्या जो कावंटर आहा तेज्या फुड्यान हे सगळे अक्षता केलेले आसा त्या आमच्या त्या मेंबराक तेणी अक्षता नाकार मूड मारून नाकाच्या हाडाक सुद्दां डॅमेज केला प्लस तेज्या दांतांकूय डॅमेज जाल्लेले आसा आनी मॅडिकल प्रमाणे डॉक्टराचें सांगणें आहा की तेका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून कित्याक ते नाक थंयसून तेची इंजरी जाल्ली आसा आनी सांगपाचें म्हटल्यार ही अशी गोश्ट पयलीं सुद्दां घडटाले जेन्ना आमी न्यू आमची कमिटी बॉडी येयली तेन्ना सुद्दां आनी तेजेर आमी खूब कंप्लेनी करताले पूण तेजेर केन्नाच कितें चेंजीस जावंक ना आनी तेज्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन सरान एक अर्जंट मिटींग कॉल आउट केली तितून एअरपोर्टचे पीआय आसले DYSP आहले
आनी ट्राफीक सराचे पी आय आसले तेतून मिटिंगेन तेन्ना आमच्या सरान ताबडतोब ते सगळे टावटींग जाताले पळय ते तेन्नाच बंद करून उडयलें. म्हटल्यार जालें चल्लें पूण बरें चलतालें आनी सगळे आमचे मेंबर आसले पळय तितून सगळे तेंच्यांनी भितर मेहनत घेतलेली. आनी तेच्या उपरांत नायट टायमाचेर कांय चेंजीस जावंक ना. नायट टायमाचेर कोण येताले टावटींग करताले कांय समजनासलें कित्याक लागून ते टावर्स अशें आसले की ते बूम मारताले, सोरो पिताले आनी अक्षरशः सारके हांगाचेर अशें येताले की केन्ना कोणाकूय कितें हल्लो करपाचे चान्सीस आसले. तेच्या उपरांत आतां आमचो रिसंटली एक न्यू पी आय येयल्लो आसा 4 म्हयने जाले. त्या पी आयन आमकां इतलो आमचो सपोर्ट दिल्लो आहा की टावटाचें टावटींग हें खूब म्हणल्यार खूब कमी जाल्लें आसा. कित्याक पी आयन आमकां इतलो हातभार लायलो की आमी जेन्ना तांकां कॉल केला तेणी तेंचो आमकां सपोर्ट सदांच आसा. आनी मेन ती म्हणल्यार आतां दिसावाचें टावटींग 100% 90% तरी कमी जालेलें आहा. पूण रातचे 7 उपरांत 3 ते 4 मेरेन टावटींग सारकेंच चड जाल्लेलें आसा. आनी हांव आतां आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक मागता कितें हेतून चेंजीस करून आमकां आमच्या धंद्याक तेंच्यांनी म्हाका हातभार लावपाचो. थँक्यू. काल टावटींग जालें म्हणटा पळय, काल झगडी कित्याक लागून जाली, कितें आयडिया? टावटींग म्हणल्यार एक राती टावट येयल्लो ड्रायव्हर काल एक 7:30-8 सुमार तो टावटींग करतालो आनी आमचो एक कमिटी पार्ट बॉडीज एक मेंबरान ताका पळयलो आनी विचारलें जाल्यार ताका तो सांगपाक लागलो तूं यो सकयल यो तुका दाखयता म्हणून. आनी ताका धमकी दिवपाक लागलो. धमकी दिल्या उपरांत आमचे 4-5 जाण ताका कोण पळोवपाक गेल्या उपरांत तेणी ते एअरपोर्ट फेसिंगाची एक जाळी टायप आसा तेणें जंप मारून तो थंयच्यान क्रॉस करून धांवलो. आनी हे सेम तेणी तेन्ना सांगलें कितें तुमकां दाखयता सकयल यो म्हणून. आनी जेन्ना तो आज झगडी करतालो तो तेन्नासून सांगतालो कितें तुमकां आपूण दाखयतात आनी आपूण 8 तुमकां रावलो तुमकां दाखयता सकयल यो म्हणून.